बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवून भयणी भावानो, देवाचो ओलापवून गूट म्हणल्यार जेजू देवाचो पूत मनशा सैमान आमचे मदें आयलो, जियेलो आनी वावुरलो. तो परगट्टालो तो संदेश आयकून आनी तो कोत्तालो ती अजापां पळोवन लोक ताचे विशीं घुस्पल्लो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो. वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां भेटूंक येतल्या सोम्याक खरेपणी वळखूंक आमकां सरळ निवळ नदर फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागुया. आयचो आयतार सान पेद्रू दोमदूताच्या संस्थेच्या वावराक भेटयला. पाप साहेबा खाल मिसांच्या गांवांनी तलव्या यान्निकाची आनी मोतव्याशांची आकारणी करूंक ही संस्था वावुरता. आमचे मदें मिशनरी मन वाडोवंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशांक पावंक जेजूच्या खतखतीक मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावुरतली मिशिनरां आमचे पवित्र सभेंतली उपजूंक एके खेरीत भाशेन आयच्या मिसान मागुया. सगल्यांक आमकां मिशनार जावंक आपयल्या. पवित्र सभा म्हटल्यार प्रवादीक सभा, प्रवादाचें कार्य फुडें व्हरता. तर हो वावर करूंक ही संस्था सान पेद्रूची केल्ली आसा. ते संस्थेंतल्यान हो वावर चालू आसा आनी आमी जायते फावट आमचें कार्य ओळखून घेवंक चुकल्या देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची खबर आमकां उगडापी कोत्ता आनी ताच्या मार्गान चलूंक उजवाड दिता. पूण जायते फावटी ही खबर वाचूंक आनी ह्या उतरां प्रमाणें चलूंक आमी पावल मारूंक ना. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. गौलीक चीट. दर गौलीक वर्सा एक भावार्थाची दिशा दिवन आमचो गौलीक बाब एक गौलीक चीट उजवाडाक हाडटा. पूण जायते फावटी ताणें हे चिटीन दिल्ली शिकवण आनी दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न करूंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. संवसाराचो नकासो. जेजूची खरी वळख आनी ताची बरी खबर संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावंक सोम्याचो आमकां खेरीत उलो जावन आसा. मिशनरी आपोवणेचे वर्तेपण दाखोवन आनी मिशनरी मन भुरग्या तरणाट्या सवे रिगूंक आमी भर घेवंक ना. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Deva, Deva, Deva,
तूं या आयज ग्रेसी आपलो वाडदीस समोर उमता देवाक दिनवासून बरी भलायकी ताका जिवितान मागुया. तशेंच कोरोना पिडेंत आजून पर्यंत कश्टतात तांचे खातीर मागुया. बेगीन तांकां पेकोणी मेळूं. मोगाड बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताचे खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितुरी केलेले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलकोल्यात. तांच्यो पुतुवो आपल्या वादाच्यो आनी दारून जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर उमकें उमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घराण्यांक गमून येतलो. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबाण लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाचे हाताचेर गोठ लायलोले आसात. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत को सर्वेस्परा आमची काकलूत कर. मनीस आमची एकदम चड बेपर्वा करतात. खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो, गोरवान फुगलोल्यांची बेपर्वा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूत कर. तुजेरूच आसा आमची नदर. बागेवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, इतल्यान उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गोरवान फुलोना जावं म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अशक्तायेन म्हजें बळ सोपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवे वश्याक कशेन म्हज्या अशक्तायांची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अशक्तायांनी, अपमानांनी, ओचोड्यांनी, दुमाल्यांनी आनी तोलमोल्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक तेन्ना
हांव सोक्तिवंत. देवाचे उतर हे. सगळीं उबी रावया. Salve sporazoi, salve sporazoi, soi, soi. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, soi, soi. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, soi, soi. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi, soi, soi. Salve spor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वैमान तुका सोया. जेजू थंयच्यान भायर सरून आपल्या गांव घरां गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं वचप जावन म्हणटाली, हे सगळे आतां खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातान कसली विस्मितां घडटात ती कशी. हो धोबी नोईंगाय मागीचो पूत जाकोब सुबे जुदास आनी सिमावाचो भाव ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं घुसपवताली. पूण जेजून ताका सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच घराब्यान आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना आनी थंय कसलेंच मिसमीत करून ताका मौन जायना जालें. आनी थोड्या वायटकारांक कात धरून ताणें ताका बोली केली आनी ताच्या अविस्वासा विशीं ताका वचप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रेमीचा परमविनो आयचो सेवादोर आमचे मुखार दवरता पवित्र सभा प्रवादीक सभा. दर एका काळार देव प्रवादी उपसयता. आपले गोडशेक चलोवन शिकवण दिवंक बरी खबर पडवतो. आनी हे भाशेन आमी पळयता हो प्रवादीक कार्य फुडें वेता. आयज आमी सांव पेद्रू दोरदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटलो लायता. समोर वता आसतना ही संस्था ह्या असल्या वावरा खातीर वावुरता आनी असलो वावर फुडें व्हरूंक ती वावुरता. म्हणजे तरणाटी मुखार सरूंक याज्ञिकेची एके भाशेन आकारणी करूंक, मोठवाच्यांची आकारणी करून तांकां हे भाशेन पवित्र सभेच्या वावरांत मिशनार कशें धाडूंक. आफ्रिकाच्या देशांत सुदान गांवांत तशेंच क्रिस्तांव पिडापीड सुरू जाली तेन्ना एकलो पारीत ताबान नांवाचो तरणाटो हो आपलो देश सुदान सोडून युगांडाक गेलो. ताका पाद्री जावपाची खुशी आसली. थंय वचोन तो पाद्री जालो आनी पाद्री जाल्या उपरांत ताका परत ताच्याच गांवांत धाडलो. बरी खबर परगटूंक मिशनार कसो. पूण जेन्ना तो ताच्या गांवांत आयलो तेन्ना लोक ताचे विशीं अजापतालो. आमकां सदांच मिशनार आयल्या ते गोरे आयल्या, हो काडेलो हुंयचो आयलो, ताचो अदमास सुमार काडटाले आनी हे भाशेन ताचे विशीं अजापतालीं. सो आयचो विशय म्हणल्यार
ताचे विशीं अजापताली. आनी हे भाशेन ह्या मनशान वो ह्या पाद्रीन देवाची बरी खबर परगटली. आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां असलोच संदेश मेळटा. पयलें वाचप इजाकेल प्रवाद्याचें. देव इजाकेल प्रवाद्याक फितूर घराण्या मदें धाडटा. फितूर म्हणल्यार कितें? फितूर म्हणल्यार ना कोंकणी कितें म्हणून न्हू. फितूर म्हणल्यार कितें? रिबेलियस पीपल, आयकोना पळय तसलो लोक. तूं वच म्हणटा ताका म्हजें उतर परगट कर, तें आयकूं ना आयकूं तूं परगट कर. तुका हांवें प्रवादी कसो धाडला, तूं परगट कर. ताणें हें तुजें उतर आयकून आपलें जिवीत बदलूंक जाय. आनी हे भाशेन ताका फितूर घराण्या मदें धाडलो तेन्ना आमी पळयता इजाकेल प्रवादी हें कार्य आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरता. कित्याक देव ताचें सांगात आसा हें देवाचें कार्य म्हूण तो फुडें व्हरता. ते भाशेन आमकांय जायते फावट आमचे फिरगोचेन वावर करता आसतना जायते लोक तूं म्हाका सांगूंक कोण, तूं कोण ता हांव जाणा, तूं म्हाका सांगची गरज ना. जायते पण आमचे मदें तशेंच जायते पण गवणीक वावर करता आसतना गवणीक फिरगोत सभेन वावुरतना जायते आमकांय जायते भाशेन लोक रिबेलियस आसतलो आनी मेवतलो. देखूनच आमी भिवची न्हय. हें देवाचें कार्य, देवाचो वावर, देवाचें काम हांव फुडें व्हरतली. देव म्हाका ह्या कार्यांत वांटो घेवंक आपयता असलें आमचें मन जावंक जाय. दुसरें वाचपान आमी पळयता बागेवन पावलू. बागेवन पावलू कोरींतकारांक बरोवन म्हणटा एक कांटो म्हज्या जिवितान आसा. देवा लागीं मागलें हो कांटो काड म्हूण. म्हणजे आपले वस्कोतायेचे तो एके भाशेन तुस्त करता. जेन्ना हांव वसोत तेन्ना हांव बोलवंत म्हणटा. कित्याक ही आपली वस्कोताय आपले लागीं घडोना जायना. आपूण एक मॅसेंजर ऑफ सेटन म्हणटा तो. आपूण एक दूत सैतानाचो. हो एक कांटो म्हाज्या जिवितान आसा. आनी हे भाशेन तेन्ना हो अशें म्हणटा तेन्ना देव ताका म्हणटा म्हजी कृपा तुजे सवे आसा. माय ग्रेस इज सफिशंट फॉर यू. भियेनाका, वच आनी तूं देवाचें उतर परगट कर. आनी आमी पळयता कोण भाशेन बागेवन पावलून जाय ते पवित्र सभेक चिठी बरयल्यो, जायती शिकवण दिली आनी हे तरेन हें प्रवादीक कार्य आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हेलें. आपले वस्कोतायेन पर्यान म्हणटा तो देवाची पदवी हांवें पळयली, अणभवली आनी हे भाशेन तो वावर करीत रावलो. आयच्या तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सिनागॉग हातून देवाचें उतर परगट्टा आसतना एका आनी खंयची जाणवाय आयली. हो कोण तो आमी जाणा, मारयेचो पूत, ताची भाव भयणी आमची सांगाता आसा, ताचो अदमास केलो. आनी हे भाशेन ताचे विशीं लोक घुस्पोतालो. हें ताका खुंयचें आयलें, ही जाणवाय खुंयची आयली. पूण हेंच तें देवाचें देणें. देव हें कार्य फुडें व्हरूंक आपली कृपा दिता, आपलें बोड दिता. आनी जेजूनय हीच बरी खबर त्या लोकांक परगटली. आनी जेजू ही खबर परगट्टा आसतना जेजू तांच्या भावार्था विशीं अजाप जातालो. जेजू तांचे विशीं अजाप जातालो. ही लोक अविस्वासी, इतली अजापां मिलाग्री केल्यो तांची सवय तरी आसतना अविस्वासी, भावार्थ नासलेली. जेजूकय असलोच अनुभव जेजूच्या जिवितान आमी पळयता. ताचीच गोदची ताच्याच देसान ताका मान मेळूंक ना. प्रवाद्याक म्हटलें देखून ताणें आपल्याच खाशा देसांत आनी आपल्याच गोदच्या मदें मान ना. पूण हें आसुनूय ताणी बरी खबर परगटली. आनी हे भाशेन आयज आमकांय ही बरी खबर परगटूंक पवित्र सभा जावन आसा. प्रवादीक कार्य आपल्या जिवितान फुडें व्हरता. तर आमी जेन्ना हो प्रवादीक वावर करता, देवाची बरी खबर परगट्टा,
आनी ही बरी खबर न्हयच त्याच लोकांक पूण आख्या संवसाराच्या शिमा पर्यंत परगट जावंक जाय. हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान न्हय म्हूण आयच्या आमी 3 वस्तू आमच्या दोळे मुखार दवरल्या जेन्ना आमी प्राचीत रितीन वांटो घेतला. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तक हें दाखयता आमकां प्रवादीक कार्य म्हटल्यार देवाचें उतर परगटूंक वायटाचेर निशेध मारूंक. हें जावन आसा प्रवादीक कार्य. दुसरे सुवातेर आमी म्हटलां पास्टरल लेटर गोडीक चीट जी बिस्म आमच्या गोंयच्या प्रांतान काडटा आमकां खेरीत संदेश दिता. आनी ह्या वर्साची चीट म्हणल्यार आमची सांगाता राव. जेजूक आमची सांगाता राव म्हूण आमी मागता. जेजूक आमची सांगाता राव म्हूण शिसांनी मागले आनी तो तांची सांगाता रावलो आनी उंडो मोडटा आसतना तांणी ताका वळखलो. तो सदां काल जेजूक आमची सांगाता आसा आनी रावता म्हूण ओळखून घेवन एक कार्यांत प्रवादीक कार्यांत फुडें तांच मारया. तिसरे सुवातेर संवसाराचो नाक्षो मॅप हें दाखयता आख्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. ही म्हजी बरी खबर शिमा मेरेन परगट जावंक जाय. संवसाराचे आख्खे शिमेर परगट जावंक जाय. हेंच जावन आसा प्रवादीक कार्य देवान आमकां सगळेकल्याक दिल्लें आसा. जंय हांव आसा, जंय हांव जियेता, जंय हांव रावता थंय हांवें जेजूचो परगटणार जावंक जाय. हेंच करूंक ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकांय देव म्हणटा म्हजी कृपा तुमचे सवे आसा. माय ग्रेस इज सफिशंट फॉर यू. तर हेच ताचे कृपेचेर पातयेवन आनी तशेंच आमची वस्कोताय ओळखून घेवन ह्या कार्यांत फुडें तांच मारूंक बापाचो आदार आनी कृपा दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सतमान थांव देवा सौर पोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समलो आंकवादोरे तांणी सलमलो पोंच काल तांणी कोस सुसले ताका कुस्सा चडलो तो मेलो आनी ताका निती पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सौर पोदेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वखदाचो एकठार पातकाची बोगसणी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमीन. म्हजी कृपा तुमचे सवे आसा. हें सोडकून घेव हो वावर सोडवणीचो आनी हें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाच्या मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्याक सोंपता ते पोरी आपले मुन्यारीपण सोडूंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे नीज रुपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचे बोर मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी देशांचो आनी राज्यांचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपातेचे आनी वेगळोचाराचे मन सोडून निस्वार्थीपणान आनी चालचालदारकेन फौजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दिनदुबल्यांची आनी बायलांची निगा घेवन तांकां बापाची कृपा मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची दाखोत कर. आखे मुनीस स्कूल देवान रचलोली आणि आशीर्वाद दायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेरचो सांगाती आनी इश्ट कसो कोलोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची दाखोत कर. आयज सान पेद्रू दोन दुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमचे मिशनरी कार्य मानून घेवन जेजूची खतखुतीक आनी धीरादीक मिशनरां कशी चलोवंक आनी आमचे मदली मिशनरी आपोवणे उपजूंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बाबाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची दाखोत कर. हो मोगाळ बापा ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. जायत्या प्रवाद्यांक तुवें आपयले तांणी म्हटलें आमी वचोंक हांव उलोवंक नको हांव भुरगो असले जायते प्रवाद्यांनी तुजें कार्य फुडें व्हरूंक आपली ओस्कोताय ओळखून घेतली आनी हे ओस्कोतायेन पर्यंत तूं म्हणटा म्हजी कुरपा तुमचे सवे आसा. तरीच ताचे कुरपेच्या बोळान आमची ओस्कोताय ओळखून घेवन मानून घेवन हें कार्य फुडें व्हरूंक तुजी कुरपा आनी देणी आमचेर वत ही आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पबीत सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोस कन्ना नितोळ जावं आनी सर्गेचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा सौर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सौर काळे आनी सौर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचा आनी आमच्या फायद्याचो आमचे असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवीचो आदार दिलोय.
पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच कोची मनशान ओगडायलोली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान पोत्तून जोडची येवजण तुज्या मोगाची तातून अदीक पडसळटा मोहिमा तुजी देखून त्या जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणटा वय स्वर्गार ताचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हे म्हज्या गुडासाक करात. वावरताचो गोठ पोरगोटुया जेजूची मोचना जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजूची मोचना जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
उदोडची वणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोणसडीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा क्वारमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देव काळा काळा परमणे आपले प्रवादी उपसयता आनी तांकां आपल्या कार्यांत वांटो घेवंक संवसाराचे शिमे पर्यंत धाडटा. वचात सगळे रोसलेंक शुभ वर्तमान परगट करात आनी आमकां ह्या कार्यांत सगळ्यांक वांटो दिल्ल्या खातीर आमचे अस्कोतायेचेर आमी नदर घालची न्हय पूण अस्कोताये आमची व्हडपण आसा. आमी वचप तरी पूण आमकां बळ मेळटा आनी हेच बळ देवच दिता म्हूण ओळखून घेवन आमच्या कार्यांत ह्या पवित्र सभेच्या कार्यांत वांटो घेवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजू ताचे विशीं लोक अजापतालो
आका ही जाणवाय खंयची आयली हे भाशेन ताचो अदमास करताले पूण तोच देव मनीस जावन आमचे मदें आयलो म्हूण ओळखूंक विसरले ह्या ताच्या जेवणान तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली ओत्मीक कमियांचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका आमच्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया बापा ह्या देवोडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरोन तरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा Gesù,
मोगे दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन सगळ्या आमी परतून राव ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू आमचे मोगे दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन सगळ्या आमी परतून राव ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू चलो मोगार रस्त्या मोगार रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी